1,40,000 ताजे हें जाल्लें. आमचे लिमीट सिलींग कितें आसता 1,40,000च्या वयर सिनियर सिटीजनाक ताजे वयर आयल्या अर्ज सँक्शन करपाक मेळना. वी हॅड रीच टू दी टॉप. आमी सॅच्युरेट जाल्ले. आमी परत तातूंत भितर 80 वर्सांच्या वयर तांची सर्वे घेतली आनी एकाच बरोबर आमकां जे 10,000 सुमार लोक जे मेले नंतरय तांणी सर्टिफिकेट दिना, लायफ सर्टिफिकेट ना, तांची सर्वे केली आनी तांचे काडले. आयच्या एका घडीक भितर हांव तुमकां सांगता की आमी सादारण 16,153 लोकांचे जे एलिजिबल नाशिल्ले, जे मेल्ले, जे सोडून गेल्ले आसात, लंडन गेले, जे हातूंत भितर बायल आनी घोव घेतात, अश्यो 16,000 आमी भायर काडले. ह्याच बरोबर जे मेल्ल्या मनशांचेर पयशे गेल्ले किंवा जे पयशे अकावंटाचेर वचनाशिल्ले ते सादारण आमी 60 कोटी रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक हाडले. म्हणजे म्हाका एक म्हयन्याक आयज सेवींग जे जाता पळय न्ही 3.30 crore सेवींग सरकाराचें जाता, जे खंय तरी म्हयन्याक वताले. म्हणजे जेन्ना तुमी 16,200 जे बोगस लाभार्थी आशिल्ले, बोगस इन द सेन्स मेल्ले बसून काडले नाशिल्ले, त्या लाभार्थ्याचे पयले फावट सर्वे जाल्ले आसा. ह्या 10 वर्सान केन्नाय जाले ना. म्हजे डिपार्टमेंट घेतले नंतर हांव गेले 10 वर्सांक हेच काम करीत आसा. अटल आसराच्या योजनेचे हांवें तुमकां सांगल्यात ते पयशे पसून गेले ते 5 वर्सांक सादारण ते 17 कोटी अनयुज्ड उरलेले ते परत एक फावटी आमी हाडटात. अटल आसरा योजना ह्या एका वर्साक आमी एडिशनल फंड मारले आसात. मोर दॅन म्हाका दिसता की 40 कोटीचें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. आमी एडिशनल फंड सप्लिमेंटरी बजेटान मागल्यात. अनयुज्ड आसा ते 17 crores हाडल्या. आसा ते 10 कोटी आमी यूज केल्ले आसात. सो म्हज्या डिपार्टमेंटान जी दिल्ली आसा ती फुल्ली फंक्शनल आसा. जे आतां पळय ते लाभार्थी आसा पळय, तुवें बोगस म्हणल्यार अशे बोगस कितलेशे आसतले तांकां व्हेरीफाय करपाक तुमी प्रयत्न करतले जेणे व्हेरीफाय करपा खातीर आमी गांव हावस राजकारण्याच्या आशिर्वादान जे बेश्टे जेंकां जे एलिजिबल ना तांकां सुद्दां अशे एलिजिबल ना ताका एनालिटिकल डेटा सेल म्हणून आसा. आमकां जेन्ना एनालिटिकल डेटा सेल जांचे इनकम जर वयर गेले, आयज तक्रार जी अशीच आसा लाभार्थी म्हणजे एखादे वेळ ते खंय खंय करता आमचेर तक्रार करीत आसतात. आमी सांगतात कोणाचे पयशे बंद जाले, कोणी मेले नंतर जिते आसतना मेले म्हणून हें दिल्लें आसा. वर्साक एक फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिवची पडटा. 4-4, 5-5 फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिली ना. पर्सनल विजिटाक गेले तेन्ना घरा कडेन मेळना. शेजारी सांगतात ती हांगा आमकां खबरच ना जाल्यार मागीर तो रिपोर्ट एखादे वेळ 1-2 केसींनी तसो आयिल्लो म्हणटकच म्हणटात की जिते आसा त्या मनशाकच तुमी मारून उडयले म्हणून खुबशे आंदोलनां जातात. अशें न्ही तें. लास्ट टायम तुवें एश्युरन्स दिल्लें की ह्या जे लाभार्थी आहा तांकां प्रत्येक म्हयन्याच्या 1 तारखेक हें मेळटलें. आज कितले 4-4 म्हयने तुमचे अजून 4-4 म्हयने म्हज्या टेन्युअरान भितर 4 म्हयन्याचो अवधी केन्नाच गेलो ना. 2 म्हयन्याच्या वयर केन्नाच गेले ना. आतां तर ती ऑनलायन आसा. फक्त 1 म्हयनो थोडेशे 20 दीस जाल्ले आसा. 20 दीस डिले जाल्ले आसा. ते रोखडेच जातले. आमी सगळे फंक्शनल करून घेतात. म्हजे टेन्युअरा भितर तुमकां 2 म्हयन्याच्या वयर खंयचेच बेनिफीट उरलेले दिसचे ना. आयज प्री मॅट्रीक, पोस्ट मॅट्रीक ह्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो पसून हांव तुमकां सांगता की सगळ्यो ऑनलायन सुरू जाल्ले आसात. ज्यो 5-5 वर्सां रखडलेल्यो स्किमी आसात त्यो आयज ह्या म्हज्या डिपार्टमेंटांनी सगळे गेल्ले रुपया आसा. तर ह्या 2,000ची गरज कशी आसता आनी हें आमी करना. डेटा एनालिटिकल सेल इज नॉट विदीन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. इट इज अ प्रोसेस आयडेंटिफाईंग हू ऑल आर टेकिंग बेनिफिट्स हॅव्हिंग इनकम विच इज मोर दॅन द एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. सो ती तशी काडलेली आसा. एखादें जर बील कोणाचें 20,000 जर म्हयन्याक येता, थोड्यांचे चुकून येवपाक शकता, आयरेनियस आसा ती आमी आमचे फिल्ड वर्कर दवरलेले आसात गांवांत. ते तशें आयले जर जातले. एखादे वेळ कोणाचे मेले म्हणून आसा, कोणाचे दुसरे ह्या प्रोसेसान भितर एखादे वेळ घरा कडेन ना, तो मनीस भायर शिफ्ट जाला, ताजे बंद जाले जर जाय जाल्यार ताजे अरियर्स घेवन आमी सगळे पूर्ण करतले. पूण ताजे खातीर हे सगळे 16,000 लोकांचेर हें जावपाक ना. 16,000 ते एखादे 100 लोकांचे जे एखादे जेन्युन आसतले पूण तांकां मेळना, तांकां आमी फाटले तांचे केन्नाच्यान बंद जाल्यार तेन्नाच्यान हाडटले. ओके.